बीजेपी मान आमकां मोदीजी जे काम करता जे बरो रिस्पेक्ट दिता आमी त्या बाबतींत दोतोर प्रमोदाकूय, पण हे जे कितें फाटल्यान फुडल्यान धमकीचें राजकारण चल्लां तें चलपाक जायना. वॉर्ड नंबर 15 गिताली तावलीकार, चार्टर्ड अकाउंटंट, काम केला, चेअरपर्सन आशिल्ले, हांव पडलो म्हण ताका देंवयले. एक उदाहरण दिवंक सोदता हांव कुमार डांगीचे, जॉबा वयलो काडटा धमकी आनी कित्या वयलो धमकी, कॉन्ट्रॅक्ट, बट ऑनेस्टी plays a major part and we are very happy, we are very sure that Rising Ponda will rise again. आम्ही त्या बाबतीत पुढे सरतले. आमचे अध्यक्ष मंगेश कुणेकार आज वॉर्ड नंबर 6 आसा. वॉर्ड नंबर 5 आणि वॉर्ड नंबर 6 ह्याच गोष्टी वयल्यान भरपूर पॉलिटिक्स घडटा आणि हांव तांकां सुशांत कवळेकार आणि मंगेश कुणेकाराक सांगूंक सोदता, आमी तुमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसतले. कडपाबांदार एक गजाल समजून घेवपाक जाय की इलेक्शना पुरते रस्ते जाता, आज पर्यंत वयर डेव्हलपमेंट झिरो. कडपाबांदार एक गजाल समजपाक जाय वॉर्ड 5 आणि 6 की फक्त त्या टायमार आश्वासनां दिल्ली गेल्ली वता आणि लोकांक जॉब्साच्या आश्वासनां दिता. बट वी आर व्हेरी हॅप्पी दॅट मंगेश कुणेकर ताणें ज्या तरेन काम केलां, कॅन्सरा खातीर काम केलां, तांकां स्वताक तांची मिसीस पिड्ड्यार जाली, पण ताणें ते एक घेवन घराघरांनी वचून महिलांक कॅन्सर जावू नये म्हणून काम केला, महिलांक त्रास जावू नये म्हणून काम केला. असो कॅन्डिडेट सुशांत कवळेकार. वॉर्ड नंबर 5 भरपूर प्रेशर ताका, केन्ना म्हणटा वॉशिंग सेंटर बंद करता, केन्ना म्हणटा उदक बंद करता, बट खूब गर्व दिसता की ह्या भुरग्यान 5 वर्सां निश्ठेन संपूर्ण फोंड्या काम केला. हे आमचे रायझिंग पोंडा पॅनल आणि रायझिंग पोंडा पॅनलाचेर म्हाका पूर्ण खात्री आहा की तुमी 1-2 आमचे कोणी व्हरपाक हालोवपाक ट्राय केले आसत, बट आमी निश्ठेन ऑनेस्टीन आमी टीम ही जिखतली. 12 असल्यान प्रॉब्लेम ना, मेजॉरिटीक 8 जाय आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा 12चे 12 जिखपा खातीर आमी फुडें सरतले. कोणेय कितें म्हणू, भाटीकार बी टीम ए टीम, ताका हांव रिस्पॉन्ड दिवपाक पळयना. फ्रस्ट्रेटेड सोल्स स्पीक मोर, आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट. हांव डोर टू डोर भोंवता. आमकां बी टीम आनी ए टीम जावपाची कोणाची गरज ना. आमी कॅन्डिडेट कितले घाला ते सगळ्यांक खबर आसा. कोण गव्हर्नमेंटाचेर उलयता तेय सगळ्यांक खबर आसा आनी कोण भितरल्यान फिक्सिंग करता भाटीकाराले कॅन्डिडेट उलोवपाक तेय म्हाका खबर आसा. आमकां खूब एक तरेची खात्री आहा आनी बरें दिसता, कित्याक कॅन्डिडेट आमचे सगळे बरे शिकिल्ले, बरें काम केल्ले, बरे सिन्सियर कॅन्डिडेट. आनी हे जे हांगा रावल्या हे पणजेच्या दुबावाक आणि दिल्लीच्या दबावाक पडनासतना हांगा उबे रावल्या. ही मोठी गोष्ट आसा रायझिंग पोंडाची. इतलो प्रेशर आयलो, काही कोट्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट आयले, कोणाक धमकी आयली, पण एक बरें जालें की सूर्यग्रहणाचो ग्रहण लागून गेलो, पण उरिल्ले हांगा तशे उरल्या. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा की येत्या 7 तारखेक रायझिंग पोंडा हे बऱ्या तरेन फोंड्याच्या उदरगती खातीर, फोंड्याच्या बऱ्या डेव्हलपमेंटा खातीर फुडें सरतले.